नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि फिनलंडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब हांचे मदीं आयज दूरध्वनी वेल्यान भासाभास जाली. तांणी युक्रेनांतल्या सध्याच्या झुजजन्य परिस्थिती वांगडाच कांय प्रादेशीक आनी संवसारीक पांवड्यावेल्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली. दोनूय फुडाऱ्यांनी डिजिटलायझेशन, शाश्वतता, येरादारी, क्वांटम, 5G, कृत्रीम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षा ह्या सारक्या मळांचेर सहकार्य वाडोवपाचेर भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फिनलंड देशान युरोपियन युनियनांतलो म्हत्वाचो भागीदार आसा अशें म्हळें. जाल्यार राष्ट्राध्यक्ष स्टब हांणी भारत युरोपियन युनियन संबंध अदीक बळिश्ट करपा खातीर आपल्या देशाचो तेंको दिलो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी मध्य प्रदेशांतल्या नीमच हांगा आयोजीत केल्ल्या CRPFच्या 86व्या स्थापणूक दिसा वांटो घेतलो. CRPFच्या जवानां कडल्यान तांणी मानवंदना स्विकारली आनी संचलनाची पळोवणी केली. कर्तव्य बजावता आसतना शहीद जाल्ल्या जवानांक मंत्री शाह हांणी आर्गां ओंपली. आपल्या उलोवपांत तांणी CRPFच्या जवानांच्या मोलादीक योगदानाची तोखणाय केली. खासा करून काश्मीरांतल्या शीम वाठारांत आतंकवाद्यां वांगडा लढटाना तशेंच ईशान्य भारतांत शांतताय राखतना CRPF जवानांनी दिल्ल्या योगदानाची तांणी तुस्त केली. पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे CRPF के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल CRPF को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया. डिफेन्स कॉन्क्लेव्ह 2025 ह्या कार्यावळींत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी वांटो घेतलो. 2014 वर्सा उपरांत देशांत सत्तेर आयिल्ल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारान लश्कराच्या आर्विल्लेकरणाचेर आनी आत्मनिर्भरतेचेर खासा नेट दिला अशें सांगलें. फाटल्या सरकाराच्या तुळेन सध्याच्या सरकाराची मानसिकता बदलल्या अशें सांगून देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनांत व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या अशें म्हळें. संरक्षण उत्पादना खातीर 2029 मेरेन 3 लाख कोटी रुपयाची मोख दवरल्या अशें मंत्री सिंग हांणी सांगलें. जो न केवल अपनी रक्षा जरूरतें, अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस नीड्स को खुद पूरी कर सके, बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने में पूरा सहयोग कर सके. मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं. मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं. आज भारत का डिफेंस सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है. केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान सध्या ब्राझील देशाच्या भेटेर आसात. ब्राझीलान आयोजित केल्ल्या ब्रिक्स शेती मंत्र्यांच्या 15व्या बसकेन शेतकी मंत्री चौहान वांटेकार जाता. ही बसका सर्वसमावेशक आणि शाश्वत शेती उदरगत सहकार्य या विशयाचेर आयोजित केल्या. नवोन्मेष आणि समतोल वेपाराचेर खासा लक्ष आसतलें. ब्राझील भेटीन शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सोयाबीन तेल क्रशिंग प्रकल्प आणि पॅकेजिंग प्रकल्पाक लेगीत भेट दिली. शेती विशयक आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो तांणी नियाळ घेतलो. 2025 वर्सा भारतांत जावपी वर्ल्ड फूड इंडिया परिशदे खातीर तांणी ब्राझीलच्या शिष्टमंडळाक निमंत्रण लेगीत दिलां. सर्वोच्च न्यायालयान नव्या वक्फ कायद्यांतल्यान 2 तरतुदीच्या अंमलबजावणेक आयज जाल्ल्या सुनावणेच्या वेळार अंतरीम स्थगिती दिल्या. केंद्र सरकारान हे विशीं 7 दिसां भितर जाप दिवपाचे आदेश न्यायालयान दिल्या. सरकारान परिस्थिती जैसे थे दवरपाची सुचोवणी न्यायालयान दिल्या. खंडपीठान दाखल केल्ल्या सुनावणेचो आयज दुसरो दीस आशिल्लो. मुखावेली सुनावणी 5 मे मेरेन तहकूब केल्या. वक्फ बोर्ड आनी परिशदांचेर
नियुक्त्यो करच्यो न्हय, वक्फ वापरान आशिल्ल्या मालमत्तांचे डिनोटिफाय करचे न्हय, तशेंच निर्देश लेगीत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन हांच्या खंडपीठा मुखार ही याचिका सुनावणेक आयल्या. केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी वक्फ सुदारणा कायद्याक विरोध करपी घटकांक तुष्टीकरणाचें राजकारण करपी असो आरोप केला. विरोधी घटक मुस्लिम समाजान भय निर्माण करता, ह्या घटकांक मुस्लिम समाजाची उदरगत जाल्ली नाका हे खातीर हे घटक वावुरता असो आरोप मंत्री रिजिजू हांणी केला. Testing is only the opposition parties, those political parties which treat the Muslim community as vote banks. They create, fear mongering. They keep scaring the Muslim community. And from the long time I have been witnessing these people, they don't want Muslim community to develop. They want to keep them isolated, create fear in their mind, and then make them anti-BJP. Other tribal states like Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Sikkim, mainly the northeastern states, are insulated from this effect of the bill because we have put a provision. The creation of waqf cannot be done on tribal land, which is any land falls in 6th and 5th schedule of the constitution. So it will not have an impact on the tribal areas. And the 5th area is in other parts of the country. 6th schedule is northeast. वाडटे तापमान आणि हवामान बदलाक तोंड दितना शारांमदी सैमीक प्राणवायूचे प्रमाण वाडोवपा हेतान राज्य सरकारान ग्रीन लंग्स हो महत्वाकांक्षी उपक्रम राबोवपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल दिली. राज्य सरकाराचो रान विभाग आणि नगर विकास विभाग हांच्या जोड पालवान राज्यातल्या सगळ्या नगरपालिका वाठारांत हो उपक्रम चालीक लावपाचो यत्न आसा, जाका लागून हिरवळ वाडटली आणि लोकांक सोपेपणान प्राणवायू मेळटलो अशें राणे हांणी सांगलें. सो बेसिकली आम्ही सगळे चेअरपर्सन कॉन्फिडन्स घेऊन आणि देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विजन टू क्रिएट ग्रीन लंग्स विथ अर्बन एरियाज आणि अर्बन सिटीचे भितर आम्ही कसे करू शकता म्हणजे त्यांचे सजेशन घेऊन त्यांची जी कल्पना आहा त्या माध्यमातून ते पुढे व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कारण हे ग्रीन हम्स हे बेश्टे ग्रीन हम्स न्हू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटिग्रेट करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री त्याच बरोबर आमचे एक्सपर्ट आमचे PCCF आहा प्लस आमचे सुजीत कुमार डोकरे आहा प्लस आमची प्रायोरिटी आणि आम्ही कसे पुढे व्हरू शकता. एक टीम प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन आम्ही करतले अंडर द चीफ चेअरपर्सन. आयज आमचे CCPचे मेयर आहात त्यांचे बी एडवायस घेऊन त्यांचे विचारधारा कितें आहा आनी आमी पूर्णपणे पाठिंबा दिवपाचो आमचो प्रयत्न असो. ग्रीन लंग थियरी आनी गोवा एक आदर्श राज्य जावंक जाय आनी हे कशें करपाक जाय. जी सुडाकडे जे कितें पयशाच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां बॅकअप करूं शकता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे बॅकअप करूं शकता आनी जे तेंचे मनान आहा तेंचे बद्दल तेंचो शहर तेंची एरिया तेंचे मनान जे कितें विचार आहा ते कशें फुडें व्हरपाक आमी फॅसिलिटेटर म्हणून आयज सरकार काम करतले. व सरकार तेंचो सरकाराचो कसो उपयोग करून घेवन जाय आमी कन्सेप्ट तेंचे फुडें दवरूंक शकता. लास्ट कन्सेप्ट इम्प्लिमेंट फुडें कशें व्हरपाक जाय तेंचे माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस पक्ष विरोधी आंदोलन करून लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केला. 2012 वर्सा काँग्रेस पक्ष सत्तेर आसतनाच हे प्रकरण भायर आयिल्लें. ताका लागून हे आयचे प्रकरण न्ही अशें नायक हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणात काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ईडी आनी आयकर नोटिसांक जाप दिवंक जाय अशें दामू नायक हांणी सांगलें. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी मनी ट्रान्सफरन्स आसता त्या हातूंत भितर पडना, पण ह्या हातूंत भितर क्लियर कट पैशाची देवाण घेवाण करून सगळी प्रॉपर्टी आसा ती वर्थ 2,500 कोटी आसा ती करपाचो हें आसा. ईडीन काँग्रेसीचे प्रेसिडेंटाक आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक ह्या मॅटरान भितर क्वेश्चनिंगाक आपयला आनी ही वर्थ करोड ऑफ प्रॉपर्टी आसा ताजे व्यवस्थितपणे तांचे कडल्यान उत्तराचे तांकां हें जाय कितें म्हणटात ते उत्तराचो तांचे कडल्यान हें येवंक जाय असो कोणाचोय हें आसतलो, ईडीचो आसतलो, बाकीच्या इन्कम टॅक्साचो आसतलो, ती तांच्यांनी दिवपाक जाय. ते सोडून आपण टार्गेटेड करता, पॉलिटिकली टार्गेट आसा असले ह्या सगळे हातूंत भितर व्हडलो बोवाळ चल्ला. ताचो खरें म्हटल्यार आमी काँग्रेसचो निशेध
इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.